पोरण्या गोंया येवपी वेगवेगळ्या 12 प्रकल्पांक सेव्ह ओल्ड गोवा समितीचो विरोध। पोरण्या गोंया आशिल्ली 10 थळां सरकार काबार करपाक सोदता असो आरोप सेव्ह ओल्ड गोवा समितीन केला। शुक्रारा हे विशीं 13,500 लोकांचे निवेदन मुख्यमंत्र्याक दिले। पोरण्या गोंया जावपी एक्सपोजिशना पयलीं न्याय दिवचो ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी सेव्ह ओल्ड गोवा समितीन दिल्या। पोरण्या गोंयच्या बफर झोन वाठारांत खंयच्याय प्रकल्पाक परवानगी दिवचे नात अशें तांच्यांनी सांगले। आता आयज ताका 9,000 दिला, पयलीं दिलेली 4,500, सो टोटल इज 13,500. सो एटलीस्ट आतां पूण ताणें आमकां कितें म्हूण रिप्लाय दिला करून आफ्टर दीस। आनी आतां सेकेंड थिंग हांव सांगूंक सोदता, आतां आमकां हेरिटेज आमकां मास्टर प्लॅन कित्याक जाय ओल्ड गोवा? आमकां मास्टर प्लॅन फॉर आतां 21 स्टेट मॉन्युमेंट आहा ऑल ओवर गोवा। तितून टेम्पलाय आहा आनी मॉस्कूय आहा, मस्जिद आहा, ओके 21 हितून। आनी फकत ओल्ड गोवा आहा ते 14 आहा, स्टेट मॉन्युमेंट 14 आहा। आनी ते थोडे ते डिमार्केशन करूंक पासून ना, DCPन आतां अजून ते थोडे 7 कितें केलां, उरलेले 7 अजून करूंक ना डिमार्केशन 100 मिटर बफर झोन गमले न्हू। सो आतां हांव कितें म्हणूंक सोदता, आमकां मास्टर प्लॅन फकत जाय ते आमकां प्रोटेक्ट करपाक, ते स्टेट मॉन्युमेंट आहा ते प्रोटेक्ट करपाक। आनी ते स्टेट मॉन्युमेंट आहा ते अंडर ASI आहा। आतां संवसार संवसाराक खंयची कंट्री आसूं आपणाची हेरिटेज राखता आनी सांबाळटा। एग्जाम्पल फ्रांस आतां इफिल टावर आहा, पुर्तुगालाक हे आहा मोनेंतो दो वास्को द गामा आहा, सो तो आहा। सो थिंगा विथीन 100 मिटर थिंगा कसलेच प्रोजेक्ट येयना, इवन टेम्पररी पासून थिंगा कसलेच स्ट्रक्चर्स आसना टेम्पररी पासून। सो आतां आनी ते वयल्यान तुका थिंगा लाखांनी पयसो मोडटा तेंची ब्युटिफिकेशन सांबाळपाक। आनी आमी आतां हिंगा आमचे वर्ल्ड हेरिटेज अंडर युनेस्को ओल्ड गोवा आहा ते हे आतां क्रोडांनी पयशे घेतात ते डिस्ट्रॉय करपाक, ते आतां क्रोडांनी पयशे घेतात ते आतां हे डिस्ट्रॉय करपाक।